नमस्कार येवकार सविस्तर खबरांनी हेडलाइन्स। केंद्राची परमिशन घेऊन डीपीआर करून कर्नाटक प्रकल्प करूंक मेकळे, सुप्रीम कोर्टान केले स्पष्ट। एप्रिल 2014 दिल्ली अंतरिम ऑर्डर आजूय लागू, विरोधक म्हणटात गोंयाक धक्को। कोरोनाच्या भारतात 2 पॉझिटिव्ह केशी, एक दिल्ली दुसरी तेलंगणा। 12 देशांतल्यान येवपी प्रवाशांचेर नजर, सेन्सेक्स सोपतोच 1300 पॉइंट घो, 39,000 वेल्यान 37,785चेर। गोंयच्या लोकांक जाय बदल, कोणूय जिखल्यार पावता बीजेपींत, आपाक संद विश्वासू 40 जाण तयार करतले। आपाक समविचारी दिसना, युतीचो प्रस्नूच ना, गोंय प्रभारी आतिशी हेट ऑन। निर्भया सामूहिक बलात्कार खुनाचे केशीत चौथा आरोपी पवन गुप्ताची दया याचिका सुप्रीम कोर्टान मारली भायर। दया याचनेक राष्ट्रपती मुखार गेल्ल्यान चौगांची मंगळारची फाशी परत धुकल्ली फुडें। अर्ज भरपाचे 5वे दिसा झेडपीक एकूण 21 अर्ज, मंगळार बुधवार झुंड्यो मगो म्हणटा काँग्रेसी बरोबर चल्ले सोयरीक। सध्या 12 उमेदवार जाहीर, आनीक 8ची तयारी। मेर्शेचो पंच प्रकाश नायकाचे आत्महत्येचे केशीत दुसरो आरोपी ताहीर इसाणचो क्रायम ब्रांचीक जबाब। विल्सन गुदीन आनी ताहिराचे प्रकाशाच्या व्हॉट्सॲप पोस्टात आशिल्लें नाव। आनी परशुरामा विशीं भडकाऊ भाशण करून हिंदूचे धर्मीक भावना दुखयल्यो म्हूण अटक केल्ल्या रामकृष्ण जल्मीक जामीन। 7 दीस क्रायम ब्रांचीत हजेरी, जल्मी आड गोंयभर पुलीस कागाळी। पणजे 80 गाड्याची लायसन्स सस्पेंड, फक्त आयस्क्रीमाचे गाडे उरतले। व्यावसायिक आनी लोकांच्यो कागाळी, एफडीएचे इन्स्पेक्शन पळोवन महापौरान केली कारवाय। केंद्राची सगळी परमिशनां घेवन डीपीआर करून कर्नाटक म्हादय व्हरूंक मेकळे, मात केंद्राचे परवानगे बगर काम करूंक मेळचें ना। 17 एप्रिल 2014 दिसा दिल्ली अंतरीम ऑर्डर आजय कर्नाटकाक लागू म्हूण सुप्रीम कोर्टान सोमारा गोंयच्या अर्जाचेर स्पश्ट केलें। ट्रिब्युनलाच्या अवॉर्डाक स्टे दिल्ली ना, जॉयंट इन्स्पेक्शनय ना, सरकार म्हणटा गोंयाक थाकाय। विरोधक म्हणटात परमिशनां घेवन म्हादय व्हरूंक कर्नाटक मेकळे। केंद्राकडच्यान जाय ती सगळी परमिशनां घेवन म्हादय व्हरूंक कर्नाटकाक मेकळीक म्हूण विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामतीचे ट्वीट। गोवा फॉरवर्ड म्हणटा झेडपी वेंचणुकेचेर लक्ष दवरून मुख्यमंत्र्यान नवें बंडल सोडलां, सगळी परमिशनां दिवन म्हादय कर्नाटकाक। सुप्रीम कोर्टान अशें म्हणूंक जाय आशिल्लें की सेंट्रल गव्हर्मेंटान लेखी उतर दिवंक जाय आशिल्लें थंय की टील द अपील ऑफ गोवा इज डिसायडेड, नॉट इवन पेंडींग द डिसिजन, डिसायड जाय म्हणसर अपील कांयच कामां सुरवात करूंक मेळची ना म्हणून अशें कांय खंय म्हणूंक ना। इन अदर वर्ड्स देर इज नो स्टे गिवन। सो आयचें मरण फाल्यां म्हणून कोंकणीन म्हण आहा ते भशेन आज जें कितें जालां तातूंत एक आमकां क्लियर कट दिसता की केन्ना तरी कर्नाटका तें परमिशन घेतलें आनी जे भशेन सेंट्रल गव्हर्मेंटान आज मेरेन वागलां, आपली वागणूक दाखयल्या, ताजेर अशें क्लियर कट दिसता की प्रकाश जावडेकर आनी आमचो प्रधानमंत्री पसून कर्नाटकाक फेवर करतात आनी कर्नाटकान तांकां ऑलरेडी थँक्यू म्हणिल्लें आहा। आतां फक्त हें जें नवें बंडल जें सोडूंक मेळ्ळा मुख्यमंत्र्याक आनी आमच्या सरकाराक, हें बंडल आमचें जिल्ला परिशद इलेक्शन पोचोवपाक मेरेन कर्नाटकाचें जैत जायत आहा। आतां कर्नाटकाच्यो सगळी सोशल मिडियान आनी मिडिया तांचे चॅनल्स सांगीत आहा की गोवा स्टे नॉट ग्रांटेड, विक्ट्री फॉर कर्नाटका। मगो म्हणटा सगळें सेटींग, म्हादयचेर जुलयांत कितें निर्णय जाता तो खरो। ताका स्टे मेळुना, आमकां जाय आशिल्ली जें पळय कितें काम चल्लां ताका स्टे जाय। जें कितें थंय हें नोटिफिकेशन काडलां ताका आमकां स्टे घेवपाक जाय आशिल्ली जाली, ती स्टे घेवना। ती आतां 14 काय 15 जुलयाक डेट आहा, ताचेर तो आर्ग्युमेंट फुडें वतले तेन्ना खरें कितें कळटलें। पूण ऑलरेडी ते भितूरल्यान सेटींग जालां
हे आयच्या निकाला वयल्यान सिद्ध जाता. BJPच्या कर्नाटक आनी गोवा आनी सेंटर हेंचे मदीं सेंटींग जालां आनी गोंयच्या लोकांच्या दोळ्यांक उदक लावपा खातीर हे पिटिशनां नाका जाल्लीं सुप्रीम कोर्टात घातलीं. प्रोग्रेसीव फ्रंट ऑफ गोवाय म्हणटा म्हादेचेर सेटिंग जाला. मुख्यमंत्री लोकांक फटयता. फ्रंटान 8 मार्चाक पणजे रन फॉर म्हादय दवरला. मुख्यमंत्री धरून सगळ्यांनी येवचे. च्या बाजून आशिल्ली ट्रिब्युनलाचो अवॉर्ड क्लॅरिफिकेशन आमी आज इंटरनेटाचेर सर्च मारताले. क्लॅरिफिकेशन एप्लिकेशन अजुनूय पेंडींग आसा. सो तें पेंडींग आसतना नोटिफाय करता तें नोटिफिकेशन स्टे सुद्दां जायना. हेजोच अर्थ असो की आमचे कॉन्सेल थंय काडल्या. एक तर तांकां हाजें कांय पडलेलें ना, गोंयचें पडलेलें ना. दुसरें हांगचो AG आनी हांगचो मुख्यमंत्री थंयच्या लोकांक सारको ब्रीफ करना. आनी हें सगळें कित्याक करना तर म्हाका अशें दिसता की हांगा सगळें सेटींग जाल्लें आसा. आमी कालूय म्हटलेलें की हें सगळें सेटिंगाचें सरकार आनी ताका लागून हें सेटींग गोंयकारांक खंय ना खंय म्हारग पडटलें अशें आमकां दिसता. सो प्रल्हाद जोशी आनी जावडेकर हे दोगी जाण बरे रिलेशनांतले आसा. ही वील बी बायस्ड आनी जर तो बायस्ड ना जाल्यार ताणें ती परमिशन जी दिवंक जाय ती परमिशन्स दिवची न्ही. की जशें मुख्यमंत्र्यान आव्हान केल्लें 28 फेब्रुवारीक that I therefore appeal all the people of Goa not to get misled by the false propaganda म्हणून हांव आमच्या गोंयच्या जनतेक अपील करता की ह्या फटिंगपणाच्या बळी पडनाका. ही सामकी उबी फट. की 8 मार्चाक आमचो जो रन आसा त्या रनाक कोण कोण येता तें आमकांय पळोवंक जाय. कारण आमी सगळ्या आमदारांकूय विनंती केल्या की तुमी येवचे म्हणून. खरें जर म्हादयचें प्रेम आसा आनी खरें जर म्हादयचें सुपूत तुमी जाल्यार तुमी 8 तारखेर रनाक धांवतले. आनी खास करून मुख्यमंत्री जे फक्त आवय न्ही, आवय पेक्षा आवय परस व्हड म्हणटा, खरेंच मुख्यमंत्री येतलो काय कारण मुख्यमंत्र्यान आमकां ऑफिशियली सांगिल्लें की इफ इट इज डायवर्टेड आय वील कम विथ यू. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. कोरोना व्हायरसाच्यो भारतांत 2 केशी, एक दिल्ली, दुसरी तेलंगण. केंद्रीय भलायकी मंत्री हर्षवर्धनान मिडियाक म्हायती दिली. कोरोना वेल्यान उप्राशिल्ल्या संवसारीक परिस्थितीचेर सरकार खंय नजर दवरून आसा. 12 देशांतल्यान येवपी प्रवाशांची विमानतळार तपासणी जाता. नेपाळच्या शिमेरय नजर दवरल्या. कोरोना 60 देशांनी पावला. चीनात धरून 80,000 वयर दुयेंती, 3,000 सोंपले. बता दिया उसकी ट्रैवल हिस्ट्री है इटली से. आपको हमने दूसरे का बता दिया जो तेलंगाना में उसकी ट्रैवल हिस्ट्री है दुबई से. अब इससे ज़्यादा हम आपको क्या बताएंगे. How many contacts have you detected so far of these new cases? ये अभी इनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग्स वगैरह का प्रोसेस इज़ ऑलरेडी ऑन. ये अभी देखिए 1-2 घंटे के अंदर ही इनकी हमारे पास रिपोर्ट आई और हम आपको जो है सूचित कर रहे हैं. एक की रिपोर्ट तो हम GOM की मीटिंग आई उसके बीच में हमारे पास रिपोर्ट आई. हमने उसी समय जो है अपने फ़ोन पे रिपोर्ट आया, हमने उसी समय जो है GOM की मीटिंग के अंदर शेयर कर लिया. तो हमारे को तो कोई आपसे वो करने का तो कोई कारण ही नहीं है ना. आप हॉस्पिटल बट नाउ ही इज इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल. वो तो सबका एक फॉर्म भरवा रहे हैं ना. आप जान रहे हैं जो भी एयरपोर्ट उसमें 25,000 लोगों को और भी ज़्यादा डिटेल के अंदर. ऐसा नहीं वो 25,000 लोगों को कोई बीमारी हो गई है या उनको सिम्टम हो गया है, लेकिन उनकी हिस्ट्री से, उनके सेल्फ डिक्लेरेशन से, उनसे बातचीत करने के बाद जो है किस किस को या किसी का साथ कोई कॉन्टैक्ट की संभावना है. तो वो 25,000 ऐसे हैं जिन पे बहुत एक्सक्लूसिव, लेकिन बाकी सब भी जो है हमारे नेटवर्क के अंदर है. कोई ऐसा नहीं नेटवर्क से बाहर है. इन्फॉर्मेशन सबके बारे में दी जा रही है सारे देश के अंदर जो है. लेकिन ये 25,000 जो है इन पे बहुत ही ज़्यादा मेटिकुलस और ज़्यादा पैनी निगाह है. गोंयच्या लोकांक बदल जाय. कोणाकय जिखयल्यार तो BJPतूच पावता. आम आदमी पार्टीक संद आसा. गोंयांत तळागाळात काम करून विश्वास पा सारके 40 जाण तयार करूं जाय. वेंचणुकेंत सामान्य लोकांचे प्रस्न घेवन फुडें वतले म्हूण आम आदमी पार्टीचे गोवा प्रभारी दिल्लीचे आमदार आतिशी मारलेन हेड ऑन. कोणा बरोबर युतीचो प्रस्नच ना. कारण समविचारी दिसनात. CAA NRC हो श्रीमंत गरिबीचो प्रस्न आतिशी उलयली. But I think with Goa also now there is a clear political vacuum in Goa. Even when we contested the assembly elections in 2017, there was anti-incumbency against the BJP. People wanted BJP out. And so those who wanted BJP out at that point of time did not see Aam Aadmi Party as a viable option. Those people voted for the Congress.
And then we all know what has happened since then. जिनको वोट दिया था बीजेपी को हटाने के लिए वो खुद ही बीजेपी में चले गए. So I think that people in Goa also now feel that some change is needed. किसी change की ज़रूरत है. And I think here it is that there is a scope for the politics of Aam Aadmi Party. You also need a leadership structure. Right now, you initially built a leadership structure in Goa and it remained like that. Structurally, do you think there has to be some changes? There has to be some tweaking of the structure? That really is going to be the challenge. That is really going to be what we are going to be working on over the next year. Is to not just build that one face who is going to be the face of Aam Aadmi Party, but to have these 40 faces in every assembly constituency. And Goa is also Goa may be different from Delhi, but Goa, so many parts of Goa are also so different from each other. The party has always been averse to allying with somebody else and distrustful of others. So after so many years in power, has that perspective changed, or you still stick to it when it comes to Goa and nationally? You trusted the Congress went into the 12 MLAs went into the BJP. Goa Forward Party, small party, built an entire campaign against the BJP. Where are they? Now with the BJP. So people who wanted to remove BJP voted for the Congress. And then what did Congress do? Congress effectively merged with the BJP. In the current political scenario, we do not see anyone with whom Trustworthy नहीं कहूँगी कि जो जिसलिए हम पॉलिटिक्स में हैं वो भी उसी रीजन के लिए पॉलिटिक्स में है. The kind of response the anti-CA agitation, pro-CA agitation, how do you think, because you consider yourself not on the side of the right-wing parties, so how do you think not only your political party but all the political parties on the other side of the spectrum need to respond to this kind of campaign from the BJP, and whether the response has been adequate and sensible? Actually, look at the CA and the NRC. The CA and the NRC is not a question of Hindus versus Muslims. The CA NRC is a question of the rich versus the poor. If you were to see in Assam where the NRC actually started, if you were to look in detention camps, there are Hindus and Muslims. Why? Because they are all poor, and the poor of this country do not have any documentation to prove where they were born, let alone where their parents were born. Anyone who has access, who comes from a well-off family, from a well-educated family, will have all their papers in place, irrespective of their religion. But anyone who is coming from a poorer section of society, who's a daily wage earner, who's a construction laborer, who works in a shop, it doesn't matter if they're Hindu or whether they're Muslim or they are Christian or they are Sikh. NRC is going to target anyone who does not have documentation. निर्भया बलात्कार खुनाचे केशीतलो चौथा आरोपी पवन गुप्ताची दया याचिका सुप्रीम कोर्टान भायर मारली. आता तो दया याचिका घेऊन राष्ट्रपती मुखार गेल्ल्यान मंगळारची चौगांची फाशी परत स्थगीत. हेर तिगांच्यो दया याचिका कोर्ट आनी राष्ट्रपतीन आदींच भायर मारल्यात. पटियाला कोर्टान रेपिस्ट विनय, अक्षय, पवन आनी मुकेशाक 3 मार्चाक सकाळी 6 वरांचेर फांसार मारपाचें डेथ वॉरंट आदी काडिल्लें. देखिए अब तो मैं यही कहूंगी कि आप सब लोग जाके सरकार से पूछिए, सुप्रीम कोर्ट से पूछिए, पटियाला कोर्ट हाउस से पूछिए कि आखिर उनको फांसी कब होगी, क्योंकि जब तक फांसी नहीं होगी तब तक गारंटी उनकी खत्म नहीं होगी. नहीं, मैं आज हर रोज खड़ी होती हूँ. मैं अभी भी हार नहीं मानी हूँ, क्योंकि उनको फांसी देना पड़ेगा. क्योंकि अगर उन्होंने दिखाया कि हमारे संविधान में सजा है, तो निर्भया से खराब केस कुछ भी नहीं हो सकता. जिस तरह से उसकी बर्बादी हुई थी, जिस तरह से उसको मारा गया था, रोड पे फेंका गया था, यहाँ तक कि उस बच्ची को अतड़ी तक निकाल के इस मुजिबों ने बाहर फेंक दिया. फिर भी हम साथ में संघर्ष कर, लेकिन सरकार और हमारी सुप्रीम कोर्ट, पटियाला कोर्ट सब बैठ के तमाशा देख रहे हैं. बच्चियां जलाई जा रही हैं, लेकिन इनके तक आँच अभी नहीं पहुंच रही. झेडपी उमेदवारी अर्ज भरपाचे 5व्या दिसा एकूण 21 अर्ज भरले. मंगळार बुधवारा उमेदवारांच्यो झुंडी पडपाची शक्यताय. मोगोन 12 जाहीर केल्यात.
18 ते 19 उमेदवार घालून उरिल्ल्या सिटांचेर काँग्रेसी कडेन सूत जुळोवपाचे यत्न मोगोन सुरू केल्यात. उलोवणी चल्ल्या म्हूण दीपक प्रुडंटाक सांगता. सोमारा आपाचे धरून 12 उमेदवारांनी अर्ज भरले. 4 मार्च मेरेन प्राज. झेडपी वेंचणुकेक आतां मेरेन 21 जाणांनी अर्ज भरल्यात. बीजेपीन 9, अपक्ष 8 आनी आपाच्या उमेदवारांनी अर्ज भरूंक सुरू केल्यात. आतां मेरेन 21 अर्ज आयिल्ल्यान मंगळार बुधवार निमणे 2 दिसांत 50 मतदारसंघांतल्यान उमेदवारांच्यो झुंडी पडपाची शक्यता आसा. बुधवार 4 मार्च मेरेन मुजत आसा. मोगोची काँग्रेसी बरोबर सोयरीक चल्ल्या. सध्या 12 उमेदवार जाहीर आनीक 8ची खंय तयारी केल्या. आज आमचे पहिले लिस्ट जिल्हा पंचायतीच्या कॅन्डिडेटाची आमी आज डिक्लेअर करता आणि आमची कमिटीन ताका मान्यता दिली. काँग्रेस म्हणटा की MGP वांगडा आमी वयतले, त्याच्या खातीर रिजर्व सीट बी कितें तेंचे कडेन शेअरिंग करतले काय म्हणटा. विचार चालू आसा, व्हडली चालू आसा, पूण अजून आमी फायनलायज आमचें कांय जावना. आतां पळोवया फाल्यां परत कितें जाता तेचेर. काँग्रेसीचे लिडर कितें उलयल्ले तुमचे कडेन बी, तुमचे कडेन उलयल्ले बी काय कोण काँग्रेसीले बी उलयता. आमचे लोक तेंचे कडेन उलयतात, तेंचे लोक आमचे कडेन उलयतात, चालू आसा. सो सीट शेअरिंग जावपाची शक्यता. शेअरिंग ना, सरकारा विरुद्ध एक शक्ती एक कडेन करप अशे प्रयत्न चालू एका प्रत्येक मतदारसंघात. कळ्ळें न्ही, अशे एक प्रयत्न चालू आसा. खंय पर्यंत अशें कितें आमी 2-3 दिसांनी जाहीर करता. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी ओमकार फळारी. भगवान परशुरामा विशीं भडकाऊ भाशण करून हिंदूच्यो धर्मीक भावना दुखयल्यो, लोकांक चिथावन घाले म्हणून क्रायम ब्रांचीन रातीं अटक केल्लो NTCAA एक्टिविस्ट रामकृष्ण जल्मीक मडगांव JMFC कोर्टान जामीन दिलो. 10,000ची शुअर्टी आनी 7 दीस क्रायम ब्रांचीत हजेरीचे अटीचेर जामीन. जल्मी आड पणजे, म्हापश्यां, फोंड्या पुलीस स्टेशनार FIR जाल्यात. घेवया कमर्शियल ब्रेक, रोखडेच परत मेळया. पणजे शारांतले एकूण 80 गाड्यांची लायसन्स सस्पेंड करपाचो थाराव महापालिकेन घेतला. हॉटेलवाले आनी लोकांचे कागाळीची CCPन दखल घेवन कारवाय केल्या. सध्या फक्त आयस्क्रीमाचे गाडे दवरतले म्हूण महापौर सांगता. आमदार बाबूश म्हणटा सारके गाडे चलोवपी सामके उणे, उरिल्ले गाडे लिजार दिल्यात. ह्या फुडें भोवते गाडे सुरू करपाचो CCPचो विचार. कोणाक फ्लॅटान जावं कोणाक घरान कितें बारीक बिझनेस करूंक जाय तांकां आमी हेल्प करपा दृश्टीन ते आमी रिजर्वेशनाक तांकां दिवचें म्हणून. फक्त तेंचो जो हावस टॅक्स आसा तो टॅक्स कमर्शियल हितून येतलो. तेंची एरिया प्रमाणे तांकां कितें जो आसा तो आमी कमर्शियल हितून घालतले. बिल्डींग जर आसा तेणें सोसायटीचें परमिशन हाडूंक जाय. सोसायटी ना जाल्यार कोण ते फ्लॅट ओनर्साचे कितें आसा तेंचे ती NOC तेंची हाडची पडटली. ह्या बेसिसीर तांकां आमी परमिशन दितले. ट्रेड तेंचे आमी अशें तांकां शॉर्मा जावं तांकां तंदुरी जावं आनी कितें अशें विकपाक तांकां ट्रेडूच ना. जवळ 12 गाडे फ्रुट्साचे आसले, ते गाडे 2-3 फ्रुट्स चलता, बाकीचे सगळे गाडे ट्रेडचेर करून चलता. आमकां खबर सुद्दां नासतना ते ट्रेड हे करून आनी कंप्लेनी आसल्यो. डॉनबॉस्को कडेन कंप्लेन आसली. डॉनबॉस्को कडेन ते गाडे घालपाक ते कशेंच तयार ना. थंयचे डॉनबॉस्को स्कूल जावं थंयचे लोकल आमचे कॉर्पोरेटरूय म्हणटा की थंय गाडे नाका, तुमी दुसरे कडेन व्हरा म्हणून आज आमी तेंचे लायसन्स सगळ्यांची 80 गाड्यांचे आमी लायसन्स सस्पेंड केला. 12 ते आयस्क्रीम विकता ते सायकल. So it is high time that this thing should stop. There are a lot of complaints which are coming from the hotels also. They're saying that we are paying GST, we are paying everything, and these people see it was okay. Charts was fine, or soft drink. That was the only thing. Now I don't know, some omelette pav, some what is that? Chicken biryani, all everything whatever you get in the restaurant. You don't have to go to the restaurant. It is there, and with what is the tax they pay? Hardly anything. आतां फ्लायटींनी पॅसेंजरांक वायफाय फॅसिलिटी. केंद्रीय विमान येरादारी मंत्रालयान बावटो दाखयलो. पॅसेंजरांक फ्लायटींत इंटरनेट वापरूंक मेळटलें. सोमारा मंत्रालयान परिपत्रक काडून एअरलायनींत वायफाय सेवा वापरूंक मेळटली म्हणून घोशणा केली. आंतरराष्ट्रीय फ्लायटींनी इंटरनेट आसतालें, देशी विमानांत मेळनाशिल्लें. मेर्शेचो पंच प्रकाश नायकाच्या आत्महत्येचे केशींत दुसरो आरोपी ताहीर इसाणी क्रायम ब्रांचीक जबाब दिलो.
विल्सन गुदीन आनी ताहीर म्हणटा ताणें पयशांचे आनी जमनीचे इश्यूचेर दबाव हाडलो म्हूण आत्महत्या करता म्हूण प्रकाशान WhatsApp पोस्ट घाल्लो. प्रकाशाक आत्महत्येक प्रवृत्त केला म्हूण आरोप आशिल्लो विल्सन क्रायम ब्रांचे मुखार जबाबाक अजून आयिल्लो ना. ताका अटकपूर्व जामीनय न्हयकारला. मडगांवां पोस्ट ऑफिसा भायल्या टपाल पेटयेचेर चुकीचो पिनकोड बरयल्ल्यान लोक कोफुसांवात. मडगांवचो पिनकोड 1 आनी बरयलो भलतोच. हाका लागून लोकांची फसगत जावंक शकता. बेगोबेग तो पिनकोड सारको करचो म्हूण मडगांवकार मागतात. मडगांवचो पिनकोड नंबर 403601. पोस्टान हांगा मिस्टेक केल्ली आसा. थंय 403801 घातलो आसा. तो मातशें करेक्शन करचो आनी लोकांक मातशें इनकन्विनियन्स जावची न्हू म्हणून. नंबर मातसो रावता मातशें सारकें करचें. पिनकोड नंबर कितें आमगे मडगांव 403601 403801. मातसो चेंजीस करपाचे. पोस्टा कडेन मागता येवन चेंजीस करपाचे. वर्ल्ड शोटोकन कराटे दो अकादमीन हालींच 25वे युरो एशिया आंतरराष्ट्रीय ओपन कराटे सर्तींत वांटो घेतिल्लो. मुंबय जाल्ले सर्तींत गोंयच्या भुरग्यांनी बरी कामगिरी करून 26 पदकां जोडलीं. Won a gold medal in 25th Euro Asia International Karate Open Championship 2020, and it was indeed a very proud moment for me and my parents. I would like to thank them for all their support and encouraging me, and I also would like to thank my sensei for all his support and really helping us to training us better fighters. We, the students of World Shotokan Karate Do Academy, have participated in the 25th Euro Asia International Open Karate Championship held at Priyadarshini, Mulund. I have won 2 medals, 1 gold and 1 silver. We would like to thank our sensei for his encouragement and hard work. I won gold medal in Kumite and bronze medal in Kata. I am very thankful for my sir Hansi Sunil Talgaekar for teaching me karate and guiding me how to fight on arena and giving me an opportunity to participate in this biggest event, 25th Euro Asia International Open Karate Championship. And I would like to thank my parents and sensei Sunil Dargarkar for supporting and giving me good and hard training. इतल्यानी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां ट्विटर, फेसबुकार तशेंच प्रुडंट ॲप, टाटा स्काय मोबायल ॲप, जिओ TV ॲप आनी प्रुडंटाच्या वेबसायटीर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.